मैरीनवाडा केरी सत्तरी हांगसर बेकायदेशीर रितीन कन्स्ट्रक्शन काम चल्ला। ही सुवात अपघात क्षेत्र आशिल्ल्यान त्या सुवातेर कन्स्ट्रक्शन जावचे न्हय म्हण थंयच्या थळाव्या लोकांनी पंचायतीक भेट दिली। केरी पंचायतीन काम करपाक बंदी घालूनय कन्स्ट्रक्शन चलता म्हण थंयचे लोक सांगतात। आरडी स्कोआ खातीर केरीच्यान दिनेश करपे। आता आमकां पळय तेंच्यांनी बेगोडन हे एप्लिकेशन तेंच्यांनी आमकां आमच्या ऑफिसान 13 तारीख इनवर्ट जाले ते म्हाजे कडेन पावले। 10 तारीख दिल्ली तेंचे 10 तारीख डेट आसली आमच्या ऑफिसान सॉरी 13 तारीख इनवर्ट जाले आनी 13 तारीख इनवर्ट जाल्या उपरांत आमी 14 तारीख मेमोरंडम इश्यू केलो पंचायतीक। ऑन द बेसीस ऑफ दॅट पंचायतीन म्हणजे आमचो रिपोर्ट पंचायतीन आमचो रिपोर्ट सबमीट करचो म्हणून पूण पंचायतीन तांकां स्टॉप वॉटिंग नोटीस एज पर द इन्फॉर्मेशन म्हणजे तेंच्यांनी जे आमकां इन्फॉर्मेशन आतां जे विलेजीस येयले तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन पंचायतीन तांकां स्टॉप नोटीस काडली पूण तेंचें म्हणणें आसा की ते काम तेंची स्टॉप करूंक कागाळ कितें आहलेली तेंची कंप्लेन कितें आहलेली रिगार्डिंग ते काम जे कन्स्ट्रक्शन चल्लां ते रस्त्या कुशीकूच आसा म्हणून कन्स्ट्रक्शन परवडेश्वर मठ खंय एक्झॅक्ट लोकेशन बहिरीवाडा म्हणून बहिरीवाडा केरी सत्तरी ते आसा म्हणटा तेंच्यांनी ते डेंजरस आसा लोकांक पब्लीक डेंजर हे आसा एक्सिडेंटल प्रोन जावन आसा तेच्या खातीर ते तेंच्यांनी 1 मिटर फाटी घेवची म्हणजे अशें आतां तेंचें म्हणणें आसा जे आतां विलेजर सगळें कळ्ळें की ते फाटी आसा म्हणून ते फाटी घेवचे आनी तेंच्यांनी कितें तरी कॉम्प्रोमायज करपाचें कितें हें केल्लें पूण तशें तें आमकां हें आजून पावोंक ना। तेंच्यांनी परत डिमांड हें केला की जे रात्रीचें काम बी आसा तें आमकां तेणी पंचायती कडेन कंप्लेन आतां करता म्हणटा आनी तुमी कितें अश्युरन्स दिला तांकां मागीर आमी सपोज पंचायती कडेन आमी हें मागला रिपोर्ट आमी पंचायतीचो रिपोर्ट येयल्या परत आमी प्रोसेस करतले। केरी भायरवाडो आनी घोटेरी ह्या जंक्शनाचेर पारोडेश्वर मड आसलो तेंच्यांनी आतां तो डेमोलिश केला आनी आतां ते न्यू कन्स्ट्रक्शन करता पूण ते रस्त्या पासून 1 मिटरचो जागा ना सोडटाना तेंच्यांनी आतां तें काम केलें म्हणून आमी 10 तारखेक बिडो कंप्लेंट केली तेची कॉपी पंचायतीक दिली मामलेदाराक दिली डेप्युटी कलेक्टराक दिली त्यानंतर पंचायतीन तांकां नोटीस काडलें स्टॉप कर म्हणून तरी आसतना तेंच्यांनी आतां कितें केलां दिसा वयलें काम बंद करून रातचें आतां तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायटी कितें घालून ते कॉलम उबे केला म्हणून आतां आमी परत बिडो कडेन येयल्ले की तुमी काय एक्शन घेतला तेन्ना बिडोन साहेबान सांगलां की आपूण पंचायत सेक्रेटरीक फाल्यां आपयता आनी तेचेर परत एक्शन घेता म्हणून सांगलां म्हणून आतां आमी आतां सरपंचा कडेन वयतले परत आनी ताका विचारतले की तूं फुडली एक्शन काय घेता काय म्हणून ते आमी इतलेच खातीर की फाल्यां जरी तो सत्संगा खातीर सामाजीक कार्या खातीर सुद्दां जे बिल्डींग हाडली जाल्यार थंयसर जी भुरगीं येणारी आहा न्हू तांकां खेळटलो जाल्यार थंय जागोच ना झूप कर रस्त्यार येवन कोणचे मोटरसायकल लागल्यार फाल्यां ते मोटरसायकलाक सामको तिट्याचेर दोनूय सायडीन रोड तेका तिट्याचेरच आहा तें बांदकाम। पंचायत तुमी रिप्रेझेंटेशन केन्ना दिल्लें 10 तारखेक दीस दिल्लें आनी तेच्या नंतर तेणी 10 तारखेक दिल्या नंतर तेणी 13 तारखेक ताका नोटीस काडली आनी वरसून उलोवपाक सो आपयलो पूण ते येवंक ना ती पार्टी आनी आतां तें रातचें काम सुरू दवरलां तेणी भायल्यान सबन पेपर मारला पड्डो आनी भितर ते कांय दिसना सगळे फॉर्मालिटी करून हे जर कांयच गव्हर्मेंट यंत्रणा जर कांय घेयना जाल्यार ते करपाक आमी गांव फोडया फाल्यां आमचो गांव मेळो आनी हेचेर आमी चर्चा आनी वगत मरतोय येवंक शकता पंचायतीच्या बिडो ऑफिसाचेर मरतोय बी येवंक शकता।